कुडचडे मतदारसंघ आणि कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी हालींच्या दिसांनी काही वेगळ्याच कारणाक लागून प्रसिद्ध जावपाक लागला। इलेक्शन जेन्ना जाली कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी खातीर तेन्ना बीजेपीचे मंडळ जे आशिल्ले तातूंतले फक्त 7 उमेदवार निवडून आयिल्ले, पूण व्हडल्या रुबाबान MLA निलेश बाब काब्राल हाणें 11 जाणांचें प्रदर्शन पणजे सीएमा फुडें लायलें। आज जी गजाल घडली कुडचडे म्युनिसिपालिटीन ती हांसपा सारकी आशिल्ली, लजेची आशिल्ली आनी धिक्कार करपाची आशिल्ली। तातूंत जेन्ना इलेक्शन फॉर द चेअरपर्सन ठरयिल्लें तेन्ना थळावो आमदार येवन आरओच्या सायडीक बसून जे कावन्सिलर इलेक्ट आसात तांचेर दबाव घालपाचो जो प्रसंग घडलो ताचेर आमी खलायन निशेध मारतात। ह्यो लोकशाही पद्दत जी आसा ती आरओच्या नजरे खाला जावपाक जाय आशिल्ली। आमदार जर इन्वायटी आसा जाल्यार ताणें त्या प्रमाणे ताणें आपले बसका घेवंक जाय आसली आनी थंय आरओचेर एक नाका आशिल्ले आयडिया प्रमोट करप की इलेक्शन जे आसा तें बाय शो ऑफ हँड जावपाक जाय हें बरोबर ना, हाजें खंडन जावपाक जाय आनी आमी खंडन करतात। आमदारान गरज नासतना कुडचडे म्युनिसिपालिटीन आक्षेप घेवप ना। जी लोकशाही पद्दतीन जी म्युनिसिपालिटीचे वांगडी नगरसेवक जे लोकांनी निवडून दिल्यात तांकां कुडचडेच्या उदरगती खातीर बरे मनान तांकां काम करून दी आनी जाय तेन्ना आमदारान तांकां आदार दिवचो आनी लोकशाहीची पद्दत जी आसा ती खुटाळ्याक लावून ती मोस्तून उडोवपाक कुडचडेचे नागरीक दिवचे ना। बाळकृष्ण ओडाळकर आणि दुसरे आसले विश्वास सावंत देसाय आणि विश्वास सावंत देसाय 7 मतांनी थंय पडले आणि 8 मतां जी आसा ती बाळकृष्णाक पडली आणि तो निवडून आयलो। तो निवडून येतकच म्हणजे अर्दवरा भितर ताजेर अविश्वास ठराव हाडपाचें कृत्य जें केलां, घाणेरडें कृत्य जें केलां जाल्यार तें निलेश काब्रालान केलां। आमी निलेश काब्रालाक सांगपाक सोदतात की दर वेळार तूं शेणला। पयलीं तुवें सांगलें आपूण 5-6 जाण अपोज हाडटा म्हूण, थंय तूं शेणलो। दुसरें तुवें सांगलें आपले कॅन्डिडेट आपूण डिक्लेअर करता म्हूण, थंय तूं शेणलो, तुवें डिक्लेअर केलें ना। मागीर तुवें सांगलें आपूण आपले सगळेच 15तले 15 किंवा कमीत कमी 14 तरी निवडून हाडटलो म्हूण, आनी तुवें तुजे फक्त 7 निवडून आयले आनी बाकीच्यांक तुवें ओडून सीएमा मेरेन व्हरून तांच्या गळ्याक पट्टो घालपाचो प्रयत्न केलो आनी मागीर तुवें सांगलें आपूण सांगता तोच चेअरपर्सन जातलो म्हूण, थंय तुजें जावलें ना आनी थंय तूं शेणलो। दर वेळार तुवें चुको केल्यो आनी हे कृत्य तूं जें करता तें तुका कळटलें येणाऱ्या काळात तुजी किती परिस्थिती ह्या कुडचड्यार जातली। आतां तरी देख घे आनी लोकशाहीक मान दी आनी लोकशाही पद्दतीन लोकांनी कामां करपाचो तूं प्रयत्न कर, इतलेंच आमचें तुजे कडेन मागणें आसा।